गोंय पुलिसाचो सायबर सेल आसून नाशिल्ल्यात जमा. सेलान फाटल्या 3.5 वर्सांत फक्त 3 केशींचो तपास केला. 2 केशी सरकाराची वेबसायट हॅकाच्यो. केंद्र सरकार 800 पॉर्न वेबसायटी ब्लॉक करता. गोंय सरकार एस्कॉट वेबसायटी कित्याक ब्लॉक करपाक शकना काय म्हणून विजय आनी रोहनान सरकाराक वडीर काडलो. गृहमंत्री पार्सेकार म्हणटा वेबसायटीचे सर्व्हर भारता भायर. सरकारान CERT ह्या केंद्रीय एजन्सीक कळयलां. सायबर सेलाक सिनियर स्टाफ नवी टॅक्नॉलॉजी दिवपाचोय विचार चल्ला. Regarding cyber crime, where is it that he has to go and lodge a complaint? काणकोणचो जावं पेडणेचो जावं तुमचे कडेन फॅसिलिटीज गोंयाक कितें आसा टू चॅक द जेन्युनिटी ऑफ द कंप्लेन? आमचे कडेन सायबर क्रायम टीम म्हणून आसा. ज्या टिमीत सगळे 12 स्टाफ आसात. 12 हे खूब अपुरे पडटात आनी ज्या प्रकारच्यो क्रायम्स आज येतात ते जर विचार करत जाल्यार इट नीड्स टू बी अपग्रेडेड ऑन प्रायोरिटी. आमी ह्या दृश्टीन 3 एक्सपर्ट्स, एक सायबर एक्सपर्ट, मागीर सायबर सिस्टम एनालिस्ट म्हणून एक, आनी सायबर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर असो एक 3 पोस्ट आमी क्रिएट केल्यात. एडवर्टिजमेंटूय दिला आणि वी वूड बी शॉर्टली अपॉइंटिंग efficient persons on this post. We are in the process of recruitment, Speaker sir. अशें दिसता की हे सायबर क्रायम सेल म्हणटा ते नांवा खातीर आसा. सो तुमी 3 वर्सां जर तुमकां 3.5 वर्सां लागता फकत एस्कॉट सर्विसेसाची वेबसायट ब्लॉक करपाक, जाल्यार म्हाका दिसता सायबर सेल इज नॉट वर्किंग एट ऑल. पण सायबर क्रायम पुलीस स्टेशन हे नोटिफाय 2014 जाला. वी हॅव टू अपग्रेड अवर मशिनरी, कारण आसा त्या कायद्यानुसार. आणि जेन्ना क्रायम करणारो खंय तरी काणकोण आसतलो, ज्याच्या विरोधात केली तो पणजे आसतलो, आणि सर्व्हर मात्र USA आसता. केपें पालिका वाठारांत कोणे तरी अनवळखी मनशान पार्काक लायटी घालपाचें काम सुरू केलां. काम अर्दें अदीक जालां आनी पालिकेक कोण लायटी घालतात ताचोच पत्तो ना. हें पालिकेचें कुड्डेपण. मात तेंय फुडें वचून पालिका आतां ह्याच कामाक फुडल्या सप्तकांत टेंडर काडपाची आसा. म्हणजे जाल्ल्या कामाचें टेंडर. लायटी घालून जाले उपरांत केपें पालिका टेंडर कोणाची बॉल्सां भरपाक काडटा काय म्हूण लोकांक प्रस्न. केपें बाजारांतल्या गार्डनांतल्यो लायटी पेटनात म्हूण कांय दिसां पयलीं प्रुडंटान खबर हाडिल्ली. थंय आतां लायटी घालपाचें काम चल्लां. मात काम कोण करता तें खंय कोणाकूच खबर ना. आधी ते काम कॉमेस केला, म्युन्सिपाल्टीन केला, जाल्यार कोणी केला आमकां खबर ना. केन्ना काम चाललें? आमी सकाळ फुडें बाजारांत पळय जाल्यार लायटीक काम चालू आसा. आनी ह्या लायटीक आज नाल्यार फाल्यां पेट्टल म्हणून आमची एक खात्री जाली. केपें पालिकेच्या इंजिनियराक विचारल्यार ताकाय खबर ना. तो म्हणटा पालिका थंय लायटी घालपाक टेंडर काडटा. आणि ज्यात काम चलता पळय लायटीचें गार्डनाचें कितें खबर आसा तुमकां आनी कोण करता बी अशें? सद्याक खबर ना, पण आमचो प्रोसिजर जाल्लो म्हणटकीर आमी ती आमचें अंडरटेकींग घेतलें रिगार्डींग टेंडर बी सगळें. पूण तुमी अजून पर्यंत टेंडर बी कांय जालें ना? ना बाय नेक्स्ट वीक फॉर्मेलिटी जावन सगळो आमचो प्रोसिजर जातलो. लोक म्हणटात कोणी मोठ्या मनान थंय लायटी घालता जाल्यार लायटी घाल्या उपरांत पालिका टेंडर काडटा ते कोणाच्या फायद्याक. मिडियाचेर हेजेर फाटल्या दिसा न्यूज येयलो ह्यो चलना बी म्हूण. आनीक आयज सकाळीं पळोवपाक गेले जाल्यार कोण तरी लायटी घालता ते दिसले. पूण तरी आमी जेन्ना म्युन्सिपालिटी विचारलें तेन्ना आमकां कळून येयलें की कोण लायटी घालता ते तांकां खबर ना म्हणून. आनी मागीर विचारलें की बाबा टेंडर बी जाला जाल्यार म्हणपाक लागले ना टेंडर अजून जावं ना, मागीर जातलो. जरी तर कोण मनीस आतां जर तर लायटी घालता जाल्यार फाटल्यान तो टेंडर काडून फायदो कितें? आतां कोण टेंडर आतां जर तर लायटी घालता त्यो लायटी घालून जावं दी, मागीर टेंडर काडून कितें फायदो? कोणा ते टेंडर? कोणान टेंडर दिला कितें ते काय खबर ना. आनी लायटी कोण घालता तेय म्युन्सिपालिटी खबर ना. व्हडलें प्रश्नचिन्ह हें आतां. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. ISLचे प्रोमोटर IMG रिलायन्सान फातोड्डे नेहरू स्टेडियमाची सुदारणा करपाचे नजरेन मंगळारा इन्स्पेक्शन केलें. पयलें ISL येसस्वी जाल्ल्यान अंदू आयोजकाचेर पोरूंक उरिल्ले उणिवाचेर उपाय काडपाची जबाबदारी आसा. ह्या खातीर देशभर ISL स्टेडियमांनी वचून IMG रिलायन्साची टीम सुदारणेक सुचोवण्यो करता. दुसऱ्या ISLची फायनलय हे फावट गोंयांत जातली.
फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमात मंगळारा सकाळी IMG रिलायन्सचे अधिकारी आणि हेर अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन केले. अजून खंयच्यो सुचोवण्यो केल्यात ते अधिकाऱ्यांनी उघड करूंक ना. पूण अशें समजता की लोकांची बसपाची वेवस्था ते पार्किंग मेरेन सगळ्या गजालींचेर अधिकाऱ्यांनी नजर मारल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर सावयर डायस. इतल्याने खबरांचे त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.